सगळे मिरावया. Diuli puri sota porumaso moche cintu kapago Utnaslo la civita sorosto Ducirus visvas mozo Disputados, suizo mero, dili puri, sota polo vaso, moche gitu kapago, onaslo la civita sorosto, ducirus visvas mozo. Cagnion, civil salvo, dili puri, sota polum vaso, moche gitu kapago, onaslo, nea civita sorosto, ducirus visvas mozo. Sorgito marok da koilo dili puri sota polur vaso moche gitu kapago onaslo la civita sorosto ducerus visvas mozo Disputados, suizo mero, dili puri, sota por vaso, moche gitu kapago, onaslo, la civita sorosto, ducerus visvas mozo. Ducirus visvas mozo. Baba ce ani Buddha ce ani povedat miace nave. Amen. आमच्या सोम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू.
मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाच्यान बाग्योंत आंतोनीची परब समोरुमूंक ह्या कपेलान एकठावल्या. दिनवाशी काळजान आनी व्हडा बाबातान आमी बाग्योंत आंतोनीची विनवणेन देवाची मोजत मागूंक आयल्या. कुर्सार खिळायलोल्या जेजूचेर आमची नदर पडटूच आमकां देवाचो खोल मोग नियाळूंक मेळटा. रोमकाराचो 12वो आवेसवोर वोल 21 अशें म्हणटा, वायटाक तुजे जैत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय. कुर्सार खिळायलोलो जेजू आमकां खालतिकाय, बोगसोने आनी देवाचो शिममेर नाचलोलो मोग अणभवूंक शिकयता. कुर्सार मारलोल्या जेजूचेर नदर मारुया आनी कशे भाशेन जेजून पातकाक आनी मोन्नांक हारायली तें नियाळुया. आयज आमी बाग्योन आंतोनीची परब समोरुमतना कुर्सार मारलोल्या जेजून आमकां वायटाचेर जैत व्हरूंक कुर्पा दिल्यार पुरो म्हूण बाग्योंत आंतोनीच्या मोजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना आयज जेन पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजान घेता, तो जेजूच्या मोगान 2 दिसां वाडूंक ह्या मिसान मागुया. मोगाच्या पयणी पावानो, आयज आमी आमच्या कपेलान बाग्योंत आंतोनीची परब समोरुमता आनी आख्खे पवित्र सभेन बाग्योंत आंतोनीची जिबेची परब मनयतात. आयच्या दिसा आयज आमी आमच्यो गरजो, आमची मागणी बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बापा मुखार उबारुया. बाग्योंत आंतोन ताका आमी उलो मारता जेन्ना कितेंय वस्त आमची सांडटा तेन्ना. आयज आमच्या जिवितांत नदर घालुया, कितें आमच्या जिवितांत सांडलां. आमच्या जिवितांतलें सूख सांडलां काय, आमच्या जिवितांत भलायकी सांडल्या काय, आमच्या जिवितांतले संबंद सांडल्यात काय, वो कसली वस्त आमच्या जिवितांत सांडल्या काय. आयज आमच्यो गरजो हे सगळे आमचे आवडे बाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. आनी आयज ताचे जिबेची परब समोरुमतना आख्या संवसाराक आमी बाग्योंत आंतोनी सारकी जीब मागुया. आमकां काळजीदारपणाची जीब मागुया, सोत उलयतली जीब मागुया. आधुनीक काळार सोशल मिडिया आनी हें सगळें आसतना हांवें म्हजी जीब कशी वापरल्या, दुसऱ्यांचेर बेश्टीच टिका केल्या काय, दुसऱ्यांक खाला उडयल्या काय, नाका आसलेलें बरोवन सोशल मिडियाचेर घातलां काय, हाचेर सगळीं आमी नियाळ करुया. आनी बाग्योंत आंतोनी सारकी जीब, जी जीब सोत उलयतली जीब, देवाक पोरगोट करतली जीब, काळजीदारपणाची जीब आमकां समेस्तांक मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या आसतली, आमी ओस्कोत, आमच्या ओस्कोतायेक लागून आमी सोत उलोवचे बोलदेक आमी फोटी सांगल्या आसतली, काळजीदारपण दाखोवचे सुवाते आमी बिजोडाय दाखयल्या आसतली. आमच्या जिवितांत देवाचें उतर पोरगोट करचे सुवातेर आमकां संदी मेवल्या आसतली, तरी आसतना हे संदेचो हांवें फायदो काडूंक ना आसतलें. आनी मुद्दमूच घोडये हांवें म्हजें जिवितांत हांव सांडला आसतलो, तरी हे सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो ओळखून घेवया
आनी देवा लागीं आनी आम्हा समेस्तां लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी बाकी सरपुरद्या देवा आनी तुमकां बाब पडिलो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत पांय घेवन सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब पडिलो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumiaka klud ko, sumiaka klud ko, Krista ka klud ko, Krista ka klud ko. Sumiaka klud ko, sumiaka klud ko. Mój Mateva kusorki, ani shanti tacha ishta sonsari. Sorespora deva, surgicharaya, sorpodveda deva, Papa, ami tuka namaskar kortam. Amin tuka din wastam, tuja tor vojvova paso. Amin tuka vakanta, mój Madeva usorgi, ani shanti tacha ista sonsari. Sumia Jesu Krista, Bapa Chayla Sputa, Sumia Leva, Deva Chishini, Tu Sonsara Chipa Gatai, Amchi Kaklut Kor, Tu Bapa Chauzvia Gusta, Amchi Magne, Ai Kunge. Mój Madeva usorgi, ani shanti tacha ishta sonsari. Nitya povitratmya sangati, Neva Bapaji, mój mecz Jesu Krista. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pornisvor. Mój Madeva kusorgi, ani shanti tacha ishta sonsari. Praratuya Sorvespora Sasnacha Deva, Tuven Padvacha Bhagyontantuni, Korea Bavartaco Ushar Posrungdar, Ani Gorcha Kantangas Lolianco Tirasro Korun Diloi, Taco Patlau Korun, Jesuco Patlau Korungami Shikung, Ani Soglia Amcha Gorzani, Tachi Mozot Amka Meru. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज वत्सलयता सासनाच्या सासना
Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपण चलूंक तुजेच आधीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यात. तुका खुशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात. तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड. तो सोकतेन बोडवंत आनी सोगलें ताका तावें. ताची भोक्ती कोतोल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक कोरणी तो अळकोता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फॉर्मावंक ना आनी पातो करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब हे पुरी जातलो. सगळीं बरोबर. Suki
भागवत पावलोन कोरीतकारांत बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीदो, इबाड जातात तांकां पुरसाची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारोन मेळना तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जानारांचे जानवायेचो हांव बस करतलो आनी बुदवंताचे बुदीचो हांव नाश करतलो. जानार ते खूंय आसात, शास्त्री ते खूंय आसात, तोच गिन्यानी ते खूंय आसात. हे सगळे संवसारा विशीं तर्कितात. ह्या संवसारांतली जानवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जानवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपले जानवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना. देखून आमी परगट्टांव त्या निरोप्याचे पिशेपणा वरवीं भावा दोरच्याक तारण दिवंक देवाची खुशी जाली. जिदेव लोक पुना मागता आनी ग्रेक लोक जानवाय सोदता, पूण आमी परगट्टांव तो खुर्सार किलायलोलो क्रिस्त. हो जिदेवांक कांतालो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जिदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जानवायेवून अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें बोलावून अदीक बोलीश. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. उद्गार गीत B8 आमी 6वो आनी 7वो श्लोक गायतल्यो. Servispo तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. Matthew प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेसून आपल्या शिसांक म्हणले, शास्त्रांच्या आनी फारिजावांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण उदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यान केदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो महाधर्म सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो यमकोणाचे खास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, पर्दवार करूं न्हय,
तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचोरयां दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पर्दवार केलो. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू न्हय. आनी सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत निबेल दिवं न्हय. तुमचें उलोवप इतलें जावं दी, वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेहून ओगडें तें वायटोव्या कडल्यान येता. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wokory tuka Krista. बाबा भयणीनो, सांत आंतोनीचे पोरो आमकां गोंयकारांक दोबाज्याची पोरो. आनी सगल्यांच्या आमच्या काळजांत सांत आंतोनीचो मोग आहा. सगल्यांच्या हें देवस्थान आहा. आनी देखून आज ह्या जिबेची पुर्बे दिसा देवाचें उतर नियाळुया आनी देवाचें उतर आयकुया. जशें फादर नेल्सन म्हणटालो, आयज ताचे जिबेची फेस्त. ही जावन आहा द्यागे जीब. ही जावन आहा द्यागे जीब. कित्याक जीब आसल्यार आमकां उलोवपा जाता. जीब नासल्यार आमी मोनी. आमगे देव मोनो न्हू, आमगे देव उलोवपी. उलय सुमया, तुजो चाकर आयकता. देखून आयच्या पयल्या वाचपान देव आमचे लागीं उलयता. आनी कितें सांगता, कितें उलयता? तो म्हणटा, तुका हांवें मातसो वेगळो रचला. तूं हेरां मनशां भाशेन न्हू, जनवरां भाशेन न्हू, सुकण्यां भाशेन न्हू. तुका हांवें गिन्यान दिलां आनी तुका बरें आनी वायट विंचून काडूंक तुका हांवें फ्रिडम दिलां, सत्या दिल्या. आतां तूं हे फ्रिडम घेवन कितें करता ती तुजी जबाबदारी. तुजे हांवें उदो दवरलां आनी उज दवरला. उदका हात घायल्या उजो हात तुगे थंड जातलो, उज्या हात घायल्या तुगे हात लासतलो. हात तुगेलो आनी उज्यांक घालपाचें उदकांत घालपाचें काम तुगेलें. देव फोर्सान तुगे हात उज्यांक घायना. तुजे मुखार जिवीत दवरलां, मरण दवरलां. तुका कितें जाय तें तूं विंचून काड. कोण म्हाका म्हणटालो, फादर हांवें सिगरेट मरे, हो सिगरेटीचो धुंवर जाय तो हांवें फुंकलो आनी हो पळय आयज हांव कॅन्सराचे पिडेक सांपडलो. ते सिगरेटीचेर बरयलो आसता, डेंजरस टू हेल्थ. बरयलो आसता. टीव्हीचे पासून कोण अमिताभ बच्चन बी सिगरेट वता जाल्यार ती नोट येता, डेंजरस टू हेल्थ. तुका खबर आहा. म्हणटच देव म्हणटा, पातकाचो बरीं उतरां द्या गेलीं. पातो करूं कोणाकूच हांवें रोजा दिवंक ना. आय हॅव नॉट गिवन फ्रिडम टू डू इवल. तूं गिन्यान आहा. तुका हांवें फ्रिडम दिलां आनी तितून तूं बरें तें विंचून काड. भाग्योन तांतून तेका देवान एक बरी जीब दिली. देवाचें उतर परगटची. आनी तुमी जाणा, एक पाट खंय ऑर्डिनेशन आसलें
आनी ऑर्डिनेशनाक शर्माव करपाक पळय कोण येवचो आहलो तो पाद्री येयल ना. मग सगळ्यांक टेन्शन, म्हाकाय टेन्शन जाता. कोण शर्मावाक सांगलो येयल ना जाल्यार आरे कितें सांगपाचें, कितें करपाचें, कितें आहा कितें सगळो नर्वस जाता. पूण तूं सांग रे, मातसो तूं सांग रे, सगळे हात धुयताय. मागीर तेणें त्या दिसा थिंग हूंय जाय जाणां सांगिल्लें तूं नो आय एम नॉट प्रिपेर्ड, ना हांवूय तयार ना. मागीर वडिलान हूंय सांतांतोनीक आपयलो, तूं यो आनी परगट कर. आनी अंडर ओबिडियन्स हूंय तो गेलो आनी तेणें केलो शर्माव हूंय लोकांक काळजा इतलो लागलो की वडील हुशाल जालो. आनी तेका पयलीं कुजना हूंय काम दिलोलें, तेका काडलो आनी देवा उतर परगटपा धाडलो. कित्याक देवान तेका बरी जीब दिल्ली उतर परगटची. आनी तेन्ना सावन मागीर तेगे देवा उतर फामाद. पूण सगळीं देवागे उतर आयकनाय. सगळ्यांक की देवाची उतर ही जीब बरी लागना. आनी थोडी हूंय तेगे फकाण कोतालीं, थोडी तेगे शर्माव आयकनासलीं. तो मागीर तो दर्या दोडेर गेलो, तुम गायन कोताय. आनी तेणें थिंग दर्या दोडेर शर्मावंक दिलो. आनी नुस्तीं येवपा लागून हूंय नुस्तीं तकली वयर काडून अशें करून नुस्तीं चोयताय, तेगे उतर आयकताय. नुस्तीं आनी लोक ते अजाप जावन मागीर तेका चोयताय, वा हो बरो भाग्यवंत मनीस, नुस्तीं पर्यंत देवागे उतर आयकताय. हेसो हो भाग्यवंत. आयचे दुसरें वाचप खुर्साची खबर कोता. तोय उलयता थिंगाय जीब आहा. बाबार्थान तर तूं थिंग खुर्सा नदर मारल्यार न्हू खुरीस तुका उलयता. आनी आयच्या वाचपान तो म्हणटा भावार्थान तूं तेका चोयशी ती तुका शक्ती. भावार्थ नासतना तुका पळयशी हें पिशेंपण. भावार्थ दोत्तेल्याक खुरीच शक्ती, भावार्थ दोरिनात पिशेंपण. आनी एक खंय वस्तोरी आहली आनी ती मातशें पिशां भाशेन कोत्ताली. आनी ती पिशां भाशेन कोत्ता म्हूण घोवूय बेजार जातालो. आनी एक दीस घोवान हूंय तिका म्हळें तूं पिशें वच मोर हूंय, जीव हात गेलो. आनी वस्तोरी हूंय दर्यांक वो न्हंयक जीव दिवपा भायर सरली. कित्याक देंवचार बसला म्हजेर. आनी तिचेर हूंय देंवचार बसलोलो. आनी दर्या न्हंयक वयता आसतना हूंय जीव पावयता आसतना तिका इगोज दिश्टी पडली. आनी त्या दिसा हूंय सांत आंतोनीचें फेस्त आहलें. आनी तिणें म्हळें हूंय निमाणें तरी इगोजे भितर सरतली आनी मागीर जीव दितली. आनी इगोजे भितर सरले उपरांत हूंय रोजार कोता आसतना तिका झेम पडली. आमी जायत पाटी रोजार कोता आसतना न्हिदताय. आनी आमगे पाप साहेब म्हणटालो, सर्गेस पाप साहेब म्हणटालो, न्हीद पडटा न्हिदे म्हणटा नो प्रॉब्लेम. रोजार कोता आसतना तुका झेम येता न्हिदे म्हणटा. तुम सांगशाय हांव फादीरान सांगलां नॉर्सा कोता आसतना न्हिदल्या जाता म्हूण. आनी तिका झेम पडली. आनी झेम पडली तेन्ना अशें सांगतात तिका सोपोन येयलें. आनी सोपनान तिका सांतांतून दिश्टी पडलो. आनी सांतांतोनान हूंय तेका सांतांतोनीन तिका एक पेपर दवरलो. पेपर तिका मेळ्ळो. आनी त्या पेपराचेर बरयलोलें खुर्साक गोट दोन राव देंवचार पळोवन वयतलो. हें तिका विजन दिश्टी पडलें. सांतांतोन ते सांगता ह्या खुर्साक गोट दोन राव, बिहोल्ड द क्रॉस, युअर टेम्पटेशन एंड द इवल पावर विल डिसअपियर. आनी स्वप्नांतल्यान जागी जाल्या उपरांत हूंय सांतांतोनीन सांगलो तें घडलें. देंवचार गेलो, बोर जाली, गारी येयली पोत्तून जीव दिवपाक गेलोली. पळय सांतांतोनीची जीब स्वप्नां पुरयान उलयता. सांतांतून
सपनां पासून उलयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयात, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू उलयता. हे 10 मानामेंट आहाय ते न्हू, देवागे जीब. आनी आयज ह्या 10 मानामेंटाची खबर करून जेजू म्हणटा जिवेशी मारूं न्हय. हो मानामेंट. पूण जेजू आमकां फुडें म्हणटा तुगे काळजां राग आसो न्हय. तुगे काळजां राग आसो शिरपणा. राग 2 भाशे आसोता. राग 2 भाशे आसोता. थोडे राग आहा न्हू, आमी ती शिरपुटां बी आसताय न्हू, शिरपुटां पालो बी आसताय न्हू, आमी ते गुजगाताय, भुर्र कोण पेटवता. आनी एक 10 मिनटां भितर तो सगळो गोबोर जाता, उजो ना. हो एके भाशेचो राग. ती न्हू थोडी आहाय ती न्हू, तांकां राग येता रोखडोच. आनी आनी 10 मिनटान गेले जाल्यार कांय ना अशें. ताका आतां राग येयलो दिसत ना, सगळें काबार. कितें जालें गो, कितें जालें, कांय ना अशें, सगळें थंड शांत. हो राग बरो. तो पेटोता आनी रोखडो नाच जाता, म्हणजे बोगशेता, कांय ना, सगळें काबार. दुसरो राग आहा तो न्हू, आमगे चुली लांकडां आसताय न्हू, ते सोलो. तितून गोबोर आसोता आनी गोबरां भितर न्हू इंगळे आसताय. तुका भायल्यान चोयल्यार न्हू गोबोरू दिसता, पूण तुवें तो भितर हात घायलो जाल्यार न्हू बूट येता. थोड्यांगे राग येसलो गोबरांतुलो. तुका दिसता कांय ना, आय एम ओके, यू आर ओके, आमी सगळीं बरीं. पूण तुमकां तर केदोन चान्स मेळटा तेदोन तूं तेका बूट लायता. थोड्यांगे जीब न्हू फोंडां पासून आसता जिवी. चोया मोरनां बी येशी उठोन गोळ्या घांस मातोले. जीब खूंय आहा, फोंडां जिवी आहा. संवसारां उलयताले, आतां तूं फोंडां गेलें तरी आसतना तुगे जीब माती जालो ना. तूं तेका हितूर राग घेवन तूं पोटां घेवन गेला, पोटान तूं राग घेवन फोंडां गेला. आनी फोंडां पासून तो राग आहा. चोय फोंडां येशी घांस मातोलें उठोन. एसो राग आहा, एसो जीब आहा. आनी आमगे सांत आंतोनीगे जीब कुसलो ना. फोंडां गेली पूण कुसलो ना, जिवी उरली. आनी अशें म्हणटात, जाणें ती आपल्या हातान घेयली, जेण ती आपल्या हातान घेयली तेणें म्हणलें हे जिबेन देवाची वाखाणणी जाल्या. आनी हे जिबेन ताणें देवाचो आशिर्वाद घातला. ती ताका फ्रेश मेळ्ळी तेन्ना, ह्या पादनीक पिस्पान ती हातीन घेयली तेन्ना म्हणलें हे जिबेन देवाची वाखाणणी जाल्या. आनी ही हॅज ब्लेस्ड हिम. देवाचेर आशिर्वाद ताणें दुसऱ्यांक दिला. सो देवान जीब दिल्या ती वाखाणणी करपाक. आनी सांतातून मोत्ता आसतना खूंय गितां गायना करून मेलो एट द एज ऑफ 36. मोत्ता आसतना गायन केली तोंडांतल्यान, देवा अर्ग दिवन. शिराप सोडली नाय, पाड पोड कोणागे म्हणलो ना. देवा अर्ग दिन आपणागे जिबीत तेणें सोंपयलें. देवा अर्ग दिन, जिबेन देवाक अर्ग दिन. निमाणे वेळार पर्यंत देवाक अर्ग दिली. फुडें देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, उतर देवागे बरें, तुगे जीब आहा म्हूण म्हणटा कोणाकूय पीस म्हणाका, बेलको म्हणाका, तेजें नांव पिड्यार कोनाका, तेका वाऱ्यार घालनाका. ही जिबेन वाऱ्यार घालनाका. देवान आमकां तूं बरीं रचलें. हांव देवागे चोयता, देवान हे पळय 2 कान दिले, 2 कान दिले आनी एकूच जीब दिल्या. 2 कान दिले कित्याक बरे भाशेन आयक. आनी एकूच जीब दिल्या कितें, चित्तान उलय. आतां कान दिल्याय तांकां न्हू दुर्ग नाय, कानान दुर्ग आहाय जाल्यार चोय. कान एश कोन्न बंद करून एश कोन्न रचलो ना आमकां, आयको येवपा ना. कितें सांगिल्लें गो, आयक. देवान कान उक्ती दिले आनी उक्ती करून रचिला.
पूण जिबे न्हू 2 दुर्ग गायले, एक दांतांचे दुसरे ओठांचे. 2 दुर्ग हांवें जिबेक म्हणजे पॅच कोनाका. आयक आनी उलोय 2 दुर्ग हांवें, सगळ्यां 2 दुर्ग हांवें. जाणटे पिरायेर घोडी आमगे एक दुरीग मोठले, पूण जाणटे पिरायेर दुरीग मोठा तेन्ना हेंवूय बंद जातलें, कित्याक कांय आयकूंक येना न्हू, आनी कितें उलयतलो. देवान 2 दुर्ग दिले. आनी आमगे स्वर्गीय पाप साहेब म्हणटा, तूं कोणागेलें नांव पिड्यार कोन्न दिसता, हे जिबेन कितें वायट उलोवन दिसता, तुगे जिबे घांस मार म्हणटा. पाप साहेब सांगता, तुगे दुसऱ्यागे जिबे घांस मार नाका, तुगेले जिबे घांस मार. आनी तिसरें आयच्या वाचपांत हे जीब आमकां म्हणटा, पोरदुवार करूं न्हय. तुगे दोळे पवित्र आसूं दी, तुगे दोळ्यान पवित्र जावं दी, आनी बरें तें पळय. आनी म्हाका दिसता आमगे भाग्यवंत तातुनीची जिबू सारकी बरी आहा न्हू, जिबी न्हू, तेगे दोळेय जिवे. कितें आमकां दिश्टी पडना तें तेका दिश्टी पडटा. आम कितें सोदताय तें आमकां मेळना, देखून तेच फुडें आमी वयताय, आनी तो कितें सांडलो आहा तें आमकां दिता. तेगे दोळेय जिवे आहाय, आनी देखून सांडटून तेन्ना आमी वयताय तेच फुडें. सांतांतून हें सांडलें तें म्हगे दिया आनी मेळटा. हांव भावार 2 आहलो ह्यो तेगे मेलागिरींचेर, हो न्ही सांडलो वस्तू दिता गाय म्हूण. पूण हांव कालांगूट आहलोलो, आनी कालांगूट आहलो थिंगा न्हू इगोजेची तिजोरी आहलोली, व्हडली इगोजी तिजोरी. सगळी इगोजी आसताय त्यो व्हडली तिजोरी आहलेली. आनी ते तिजोरेन न्हू 3 चाये आसताय, एकू आसना. एक पादगिराको आसता, एक मेंबरांको आसता, आनी एक ऑफिसां आसता. तो 3 कोडे आसताय, ते 2 मेंबरां कोडे आनी फादगिरा. त्यो 2 आहलोल्यो, एक चायी ना. आनी मुगे आतां वर्स थिंगा आहलो कडेन 2-3 वर्सां जालीं हांव त्यो सोदतां, मेळो ना. सगळें सोदतां, सगळ्यो चायी लायता, मेळना. मागीर निमाणें चिंतिलें हांवें, ती तिजोर होळ्या बरी, त्या काडया आनी कातोरया म्हण ती सगळी. आनी ती कातोल जाल्यार पिड्यार न्हू तिजोरी. देखून हांव आमगे थिंग कालांगुटी सांतांतून आहा, हांवें मागिल्लें, आरे म्हळें तूं सांडलो वस्तू दिता, आनी तेका खंय दिना जाल्यार खंय बांदून बिबांक घाताय. आनी आल्तारा वयलो बी खंय सकल काडून दवरताय, आनी मागल्या उपरांत खंय मागीर तेका धुयताय, पुसताय, आनी मागीर आल्ताराचेर दवरताय. सांडलो वस्त बेळ्ळे उपरांत खंय बांयतू काटाय आनी मागीर दवरताय. सांतांतून आमी गोंयकारां. हांवें तेश खोल ना, हांवें तेका बांयक बी उडयलो ना. हांवें तेका सांगिल्लें, आरे चोय मुगे तिजोरी आहा, 2 चायी आहा आनी एक चायी ना. खंय सांडलें जाल्यार तूं सांडलो आसा वस्तू दित म्हूण हांवें केलां, मुगे मेट जाल्यार दी. आनी हांवूय सोदूंक लागला, म्हाका एक मेळ्ळी, ताकली चायी मेळ्ळी. आनी सोदता सोदता हांवें कमिटी आपयलें, आरे मुगे मागणें आयकलें सांतांतून येय, चायी मेळ्ळी. येयले कमिटी येयली आनी उगडूंक गेले, आवय लागो ना. फटयलें सांतांतून, चायी लागना. फादर तुगे मागणें बरें जालो ना, गेले पोत्तून. पूण मागीर ऑफिसान ते म्हणले, फादर हिंगे किचोय पोटली आहा चाययांची. खूंय आहा गो बाय, हांवें काळ्यान ती सगळी मेजार रोखयली. आनी मेजार रोखोवन त्यो दुसरी 2 चायी आहलेल्यो ते भाशेन हांवें थिंग सोदूंक लागलो. सोदता सोदता एक सारकी मेळ्ळी. आनी हांवें पोत्तून तेंका कमिटी आपयली, आरे आज जाल्यार सारकी मेळ म्हळें, येयले. आनी हांवें सांतांनी पोत्तून मागलें, चोय म्हाका लोजे गायनाका. एक पाट लोजे गायलो, आतां आनी लोजे गायनाका. तेणें चाय काडली, फादर लागोली, उगडली. आनी मुगे मागीर मातसो भाट तेजे वाडलो, होरें सांडलो वस्तू दित म्हण. पूण चायो सांडनाय आमगेल्यो. फादरान सांगिलां, आमगे संबंद सांडटाय, हांव बायले सांडयतां, हांव घोवा सांडयतां, आनी हे भाशेन हांव मुगे जिवितांकूय घडये फटोवता, निराशी जाता. म्हणटच देवाको आयज आमी मागया, हे जिबेचे पोरबे दिसा देवा लागीं आमी देणी मागया. सांतांतून आमचो मिलाग्रींचो, आमी 14वी मिलाग्र कोर रे म्हूण आजून गायन कोताय.
हांव स्वतान कितू मिलाग्री मुगे जाल्यार ही 40 हांडोल ती 14 मिलाग्री म्हूण हांव स्वत मानता. आतां तितून कितू मिलाग्री जाले तितून जाणाय. मागीर जे देवाचेर बावाट दवरुया आनी ही देवागे जिबेंतल्यान जें कितें आमी आयकताय तें आमच्या काळजान घालुया. देवाचें उतर पाजलेली तोरसादी पोरी जे आमच्या काळजाक तोपता देव आमचे लागीं उलयता. देखून देवाचो ताळो आयकून भाग्यवंत आंतोनी भाशेन सर्गींचें सूख आमी जोडुया आनी आमचे जिबेंतल्यान देवाची वाखाणी करुया, देवाच्या उतराचे परगोटणार जावया आनी देवाच्या खुर्साची जेजूच्या खुर्साची रावून मागण्यांत रावून देव उलयता तें काळजान घेवया. आयज आमच्या बाबा जैना पासतूय मागुया. आयज पयलींच फावट तो आपले जिबेर जेजूक घेता. आयज पयलींच फावट जेजूक आपले जिबेर घेता. देवान ताका उदीक आपल्या देण्यांनी भरूंक मागचें. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोद मानता देवा स्वपुलिदार बाप्पा स्वर्गारा पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुत्राक आमच्या सोव्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो अंगवार मनयता जल्मलो पोंचले ताका ताणे कोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो ताका दिकी पिलो तो मेल्या मोदेर देवलो तिसऱ्या दिसा मेलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वपुलिदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला तुय तार जिव्यार बेलाची उत्सवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण शास्त्राचे जिवीत. आमेन. आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बाबा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खुर्साचेर सदांच आपली नदर दवरूंक आनी सगळ्या वायटांचेर जोयत व्हरूंक आनी आपले पोरजेक हेंच शिकोवंक देवाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. विश्वासान भोगतो बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देशाच्या बरेपणाक आनी उदरगती खातीर वावुरतना नागरिकांक आपलो धर्म पाळूंक आनी बावात जिवंक सत्या दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान भोगतो बापा आमकां दोळेन आयकून घे. परदेसांत दर्यांत वावर करतल्या आमच्या गांवच्या आनी वाड्यांतल्या भावा भयणाक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान भोगतो बापा आमकां दोळेन आयकून घे. भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आमचे गोराबे आनी समुदायो जिवाळ जावंक आनी दुसऱ्यां खातीर वावरूंक एकामेकाक सहकार आदार दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान भोगतो बापा आमकां दोळेन आयकून घे.
हे वेदी भोवतणी एकठांय जालेली आमा सोमेस्थानी आनी भोव करून ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी देवाच्या उतराच्यो पेटलोल्यो उजवाडीत किट्यो जावंक जेजूचो उजवाड सगल्यांक परजोळूंक तशेंच आयज जेन पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान घेता तोय देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडोवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मोगतो बापा आमकां दोरेन आयकून घे. आनी ह्या वेळार एक किणभर ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी बागेवन आंतोनीचे मजतीन बापा मुखार उबारुया. भोव दयाळ बापा, हे आसात आमचे आवडे, ही आसात आमची मागणी आयज आमी बागेवन आंतोनीचे मजतीन तुजे मुखार उबारल्या. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी तुज्या पांयाशी दवरता. तुजी खोशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी पुरी कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दुबळ्यांक दान. आयज बागीवंत आंतोनीची व्हडा खुशालकायेन आमी परब समोरमतना आमच्या गांवांत आसलेल्या गरीब दुबळ्यांचो आमी उगडास करता. सांत आंतोने भाशेन गरिबां सोवें आमचो मोग हुस्को दाखोवंक हीं दानां तुका भेटयता हांव बापा. उंडो आनी सोरो. जेजून कुर्सार आपलें बलिदान करचे आदीं आपल्या शिसां बरोबर निमाणें जेवण केलें आनी उंडो सोरो घेवन आपलें मांस रोगोत पिवूंक दिलें. ह्या वेळार ह्या उंड्यांत आनी कालसींत आमचें दूख सूख कोश त्रास आमचो बावार्थ आमचे हुस्के कोंटी आमचे गोराबे आनी जोण एकल्याचे आवंडे घालुया आनी वेदीचेर दवरुया. तशेंच आयज पयलेच फावट जेन जेजूक आपल्या काळजांत घेता ताचें जिवीत बापाक भेटूया. दाना तोयरे वेळार गीत गावया. C39 पेज 45. C39 पेज 45. Papa Nirotori Amkadito Jesu Mori Amkadito Jesu Mori Papa Ramchi Ki
मोच्या बाबिंदो मोच्या आणि तुमचे बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आणि सोबेच्या दवाक सोवेस पोरमान घेऊन. सुर पदवीदार आणि बहु वाढत्या देवा तुझ्या बागेऊन त्याच्या उगडासाको योद्न समर्पण तुझे थोरपण आमी ओळखून घेतो आणि तुझे मुखार सर पटून तुका उलो मारतो. आमच्या गोवळ्या काल तुझ्या मोगान जेवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. Voiosciami corum favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आणि सासनाचे देवा सर्व कल्याण सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन दांतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायताय. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोरोन सुजूक वेच आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बुची. तेच परी जेवण तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good, por go to ya. Sumia Jesu, ami wong dokata, ari leka
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवदिल्या महासमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आल्लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सिमियांव आमच्या आदारी गोली बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबां भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडूंक फाव कोर. आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बकरून आयज पयलीच फावट जैन आपल्या काळजान जेजू घेतलो ताची पासत मागचें, ताची मामी डॅडी पासत मागचें. तशेंच आमच्योय जण एकल्याच्यो गरजो भाग्योन तांतुनीचे मजतीन जेजूक उबारच्यो. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दोता, भाग्योन तांतून आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची जुबोरवे त्याचे जु सांगाता त्याचे जुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेनूच शिकयल्लें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणें आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. Devaci șirin संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोण देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोण देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा पळय ती
शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावचे. क्रिस प्रसाद शोधना गीत गाऊया D4 पेज 49. D4 पेज 49. Jesus
Jesus, my Lord and my God, thank you for coming into my heart today. Thank you for the gift of your body and blood in Holy Communion. I believe that you're truly here with me, Jesus. Stay with me always. May I receive you many times with faith, joy, and with a grateful heart. I give you my heart today. Thank you, Jesus, for this precious gift. Amen. प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, भाग्यवन तातून आनी भाग्यवन तातून तुजी आनी तुजे पवित्र सोबीची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. भाग्यवंत आंतोनीच्या कपेलाच्या कमिटीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां कुशाल बोरीत भाग्यवंत आंतोनीची परब आवडेता. हॅपी feast to one and all, and to our brethren who are far and wide. Saint Anthony intercedes for you all. आमचे दिनवास आमच्या पादविगाराक रेव्हरंड फादर पावली लोबो भाग्यवंत आंतोनीचें त्रेजेन आनी परब बरे भाशेन जावंक सगलो आदार सहकार आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर. आनी आयज आमचे मोदें हे मिसाचें बलिदान भेटयल्या पासत आमी काळ जाणटावन ताका दिनवासतांव आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन देवान ताका कुडी आत्म्याची देणी फावो केल्यार पुरो म्हूण मागतांव. आमचे दिनवास रेव्हरंड डॉक्टर नेल्सन रॉड्रिग्स, रेक्टर ऑफ कासा पलोटायन सेमिनरी, आमच्या गांवच्या भावाक आपलो मोलादीक वेळ काडून तो आयलो आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन ताच्या यादनिकी वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागतांव. तशेंच आमचे दिनवास रेव्हरंड फादर बाल्तजार फेर्नांडीस, पादकूर सेंट एन चर्च आगोंदा, तोवूय आमच्या गांवचो. आमच्या उल्याक कान दिवन तो आयलो आनी आयज आमचे बरोबर ही परब समोरंबली. ताच्या वावरान देवान ताका सदांच सांगात दिवं म्हूण आमी मागतांव. आमचे दिनवास आमच्या पादकुराक रेव्हरंड फादर जूड कुएलो. त्रेजनांच्या दिसांनी यादनीक भावांचो सगलो अरेंजमेंट ताणें केलो आनी आमकां आदार सहकार दिल्ल्या पासत आमी ताका देव बरें करूं म्हणटाव. आमचे दिनवास रेव्हरंड फादर मॅन्युअल फेर्नांडीस त्रेजनांच्या दिसांनी मिसाचें बलिदान भेटयल्या पासत देवान ताका बरी भलायकी दिवं म्हूण मागतांव. सगल्या यादनीक भाव जे त्रेजनांच्या दिसांनी प्रवचन आनी मिसाचें बलिदान भेटयलां तांकां सगल्यांक आमचे दिनवासतांव पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाच्या वांगड्यांक आनी समुदायाच्या वांगड्यांक सेवाधर्मीक रीत आनी मांडावळ सांबाळूंक आदार दिल्ल्या पासत. तशेंच आमचे दिनवास गायन मंडलाक आनी वाजोवप्यांक सकाळीं सांजे दोनूय वेळार येवन आमकां मिसांत बरे भाशेन बांटो घेवंक आदार दिल्ल्या पासत. आयज परबेच्या मिसाक हाजीर जाल्ल्या कोंफ्रात भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. तशेंच वेदी सेवकांकूय आमी दिनवासतांव. आमचे दिनवास असादारण मोडयांक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन जे आयज आनी त्रेजेनांच्या दिसांनी आमकां आदार केल्ल्या पासत. तशेंच आमचे दिनवास पुअर सिस्टर्स ऑफ आर लेडी दिव्या प्रभा कॉन्व्हेंट, सिस्टर सोनाली, सिस्टर संगीता आनी सिस्टर सियोना. कमिटीच्या दर एका वांगड्याक आनी तांकां आदार करतेल्या व्हॉलंटियराक
देव बरें करूं. आपल्या दिल्लें काम जबाबदारेन केल्ल्या पासत सांक्रिस्तीन काम करतल्यांक सकाळीं सांजी ती बारी वावुरल्यांत तांकां आमचे दिनवास. तशेंच त्रेजेनांक आनी फेस्ताक आपलो वेळ दिवन वो दुडवांचो आदार दितेल्यांक कमिटीच्या नांवान देव बरें करूं. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आमची सगल्यांची मागणी देवान आयकल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां हांगासर आमचे यादनीक आसात. फादर नेल्सन आमचो गांव भाव, फादर बाल्ताजारूय आमचो गांवचो भाव, तशें आमचो फादर जूड, फादर मानुएल, आमच्यो सिस्टरी आहात. आनी म्हज्या नांवान तुमकां भाग्यवंत आंतोनीची खुशाल बरीत परब आवडटा. हॅपी फीस्ट. पवित्र जाय तो भाव एक कमिटीन केला, तांकां शाबासकी दिवपासनी आनी हो फुडें व्हरून तांकां करपा दिवची. आमचे मदें फादर आहलो तेकाय फादर नेल्सनान देव बरें करूं म्हणटा मिसाची वेळ घडयली. आनी बाल्ताजार आमच्या सांगातात तुमचे खातीर मागून गेलो, तुमच्याय नांवान ताकाय देव आसता. आशिर्वाद घेवया आनी मागीर पुरसांवात वचून भायर सरया. Sorrismo तुमचे सवय असो आणि सोन बोलविणार देवा आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद आणो. दुसऱ्या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां. कोंकणा हा व्हॉलंटियर्स आहात तांणी मातशे पुरसावाची मांडावळी करची.
Santa Dulzuria Santa, Portugal Luso Portugal, Antipasto Mago Portugal, Anayari Porta Chawoka, Antipasto Mago Portugal, Anayari Porta Chawoka.
सर्ववेदार देवा आमच्या बाबा सांग आधुनिक तुवें म्हणून करून घेतले ताच्या जिवितांत आपल्या आनी भागाची सुखी तुवें ताका भाग दिले आनी तशेंच उचल्या करून तुवें ताका हें दिलें आतां पासून उचल्या करून ह्या आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिवच्या तुवें ताका बोध दिले ताची मुजती उपकार म्हाका फावो करून खातीर हांव तुजी लागीं मान तुका जाय हे वेळार आमची मोचे कालीस पटावर पदवळी इतोळ पाप पयस करून म्हाका वय आनी बाबाटा वय आतां मोचे जेजू पडून आनी मागीर तोंड जाता ताका खूब नीर निवड लागता अशें दिसता Surveispo tuce sovesu, e bagion tuci pozoti, deva tuci ashivadanu, babace, ani putace, ani poi adnace vari. Amen. लोकांनी